पूण नदर लागली आमच्या सुखी संवसाराक. सुखान चवताले संवसार तातूंकूच रमी जल्माक आयले, गोडेच रमी जल्माक आयले. केदो थाटान बारसो केलो आमी ताजो. रोखडोच रामूचो जल्म. तेन्ना तर आमी गांवांत गांवच्या व्हड लेगीत घातले. सगळो संवसार व्हांवन गेलो. ह्या दुयेंसान सगळो सोंपयलो म्हाका. म्हजी नोकरी गेली, पयशे गेले, गाठी आशिल्ले नाशिल्ले सगळे सोंपले म्हजे. कोचून गेलो आमराणीक, कोचून गेलो. भुरगीं उपाशी तळमळटात पळोवंक जालें न्हू गो म्हज्यान. तुजे बरोबर सुखान सारिल्ले दीस दोळे मुखार येवपाक लागले. पुराय सोंपलो, पुराय सोंपलो. कितें करचें कांयच येवजन जालें म्हाका. आनी हांवें स्वताच तुका म्हळें, भुरग्यां खातीर जें कितें करप शक्य आसा तें कर तूं राणी. आनी आमच्या पोटा खातीर तुवें घरा भायर पावल घालें राणी. रमी रामू म्हजी याद येता. येता येता. कशी आसात ती? कशी आसात? कशी दिसतात? आसात आसात बरी मजेत आसात. आता कितलेक आसात ती? रमी 7वे आनी रामू 5वे. दोगांय पयलो नंबर घेतात दोगांय. हुशार आसात. तांकां पळयन दिसला तांकां. दुसरे फावट येता तांकां घेवन यो म्हज्या भुरग्यांक. आनी म्हजो देह आतां खचून गेला. प्रवास करप सुद्दां खूब कठीण जाता गो म्हाका. तातूंत भुरग्यांक घेवन आनी कसो येवं. तुवें खर्चाक दिल्ले पयशे सोंपले म्हणून आयिल्लो. आतां परत येवपाक जातलेंच म्हूण सांगू नजो. जमता जाल्यार कोणा कडल्यानी धाडून दी. सध्या म्हजे कडेन कांयच ना. तूं वच हांव धाडून दिता. आनी म्हज्या भुरग्यांक सांबाळ म्हज्या भुरग्यांक. भुरग्यांक सांबाळू. कसो सांबाळू? भीक मागतले जाल्यार त्राण उरना म्हज्यान. भुरग्यांक भुरग्यां खातीर कितेंय पयशे मेळत? भुरग्यां खातीर पयशे आसा. घे. म्हज्या भुरग्यांक बाबा सोडू नाका. म्हजी भुरगीं. राणी ही नोट चलची ना राणी. ही नोट चलची ना. कितें जालां? नोट खोटी आसा. नोट खरी आसा. पूण तिचेर व्हडलो तांबडे रक्ताचो दाग पडला. गांधीजीच्या दोळ्याचेरूच तांबड्या रक्ताचो दाग पडला. कसो पडलो हो दाग? कसो? ना हांव तुका फुडूंक शकना. तातले म्हणून ना. राणी तूं सुस्त न्ही राणी. सुस्त
ययात गवंडे महाराज ययात. बरे व्यवस्थित काम केलं तुम्ही. अरे तुझ्या बरोबर मजाही नावाची घाण केली. साहेब आम्ही जे किती केले ते तुमच्या खातीरूच केले. किती केले? हांवें सांगितलें तुका तिका तुझ्या खास जाग्यार व्हर आणि तिचेर बळजबरी कर म्हणून. गवंडे सगळी चूक तुझीच आसा. अरे काय बरे सीएमान म्हाका मागा नासतना इलेक्शनाचे तिकेट दिल्ले आणि त्याच वेळार तूं म्हाका अडचणीन हाडटा. हे पेपरान कितें बरयलां वाच. साहेब आता तुम्हीच निस्तारून घेयात. आम्ही जे कितें केलें ते तुमच्या बऱ्या खातीरूच केलां. तशें तुमचें व्हडलेशें नुकसान जावपाचें ना. पूण म्हजो फाटलो रिकॉर्ड बरो ना. आता नोकरी गेली जाल्यार म्हजी बायल भुरगीं त्या राणयेचो वापर करून कोणीतरी माझ्या विरुद्ध कारस्थान रचता. ते पेपरवाल्याकडे पावलेच कशी. आता कितें करूया साहेब? कितें तरी करचेच पडटलें. तूं हांगाच राव. हय सर. हांवें त्या संपादकाक आपोवपा धाडला. अरे काडयेची किंमत नाशिल्लो पेपर हो. बरोबर. हाताच्या बोटार मेज इतल्यो प्रती खपना तांच्यो आणि आमची दिंड काडटात. साहेब अशें आंबट तिखट छापल्या शिवाय तांचो खप वाडना. कितें तरी करचेच पडटलें. हय साहेब. गोपाळ आठवले. अरे होच आठवले 5-6 महिन्या पयलीं म्हजे कडेन आयिल्लो. पेपराक कितें तरी देणगी दियात म्हणून. हय साहेब. हांवें ताका घरा भायर काडिल्लो. ताजोच राग काडपाची संद सोदतालो तो. साहेब त्या संपादका मुखार एक हाड उडयात. हे उपाशी कुत्रे अशेच वासाक भोंवतात. हुंगात आसता हांगा थंय कितें मेळटलें काय म्हणून. मागीर मेळत तशें छापप. तांकां खंय पडलां कोणाची अप्रूव वता आनी कोणाक मानसीक त्रास जाता ते. गवंडे सीएमाचो फोन आयिल्लो. कितें म्हणून? प्रकरण थंयच्या थंय जाता तितले बेगीन चिड्डून उडय म्हणून लागिल्लो. बरोबर साहेब. बरोबर आसा. अरे विरोधक हाचेच भांडवल करतले बॉब मारपाक. हय साहेब. हातान आयिल्ली तिकेट वगडावची पडटली. कोणी कितली बॉम्ब मारू साहेब. तुमचे सारको चारित्र्यवान मनीस प्रचार करनासतना निवडून येतलो. हे असाच रे. पूण जर प्रकरण दिल्ली मेरेन पावलें. नमस्कार. ययात गोपाळ बाब. ययात गोपाळ बाब एकदम हुद्दो वाडयलो म्हजो. गोपाळ बाब तुमचे वर्तमानपत्राच्यो प्रती कितल्यो खपतात आमकां खबर ना. पूण तुमचो दर्जो अप्रतिम अप्रतिम. थँक्यू. वाचतात कितले लोक खबर ना. पूण हांव तुमच्या वर्तमानपत्राचो नियमीत वाचक. अशा स्टँडर्ड वर्तमानपत्राक सरकारान भरघोस मदत दिवपाक जाय. आमच्या नियमित वाचकाच्या मनात असो विचार येवप हेच आमच्या खातीर खूप जालें. हालींच अशाच कसल्या तरी कामाक तुमी आमचे कडेन आयिल्ले. हांवूय तेन्ना मातसो बिजीच आशिल्लो. हांवें तुमकां येयात मागीर दुसऱ्या फावटी काय अशेंच कितें तरी म्हणिल्लें. उपरांत तुमी आयलेच ना. कितें आसा शर्माजी, आयज जग इतले फास्ट बदलता की पावस जर आपूण जावन टायमार पडलो ना जाल्यार योग्य वेळार कृत्रीम पावस झळोवंक येता. कृत्रीम पावस. बरें आसा. कितें घेतले? च्या का कॉफी? च्या. च्या. गोपाळ बाब तुमचो बापूय म्हजो जुनो मित्र. आज तो हयात ना. पूण बापायच्या नात्यान म्हजें तुमचे कडेन सदांच लक्ष आसता. अशें आसतनाय तुमच्या पेपरांतल्यान तुमी आमचेर हळशीक वापरली. बरें दिसलें ना. वायट दिसलें वाचून. तुमचो गैरसमज जाता शर्माजी. येद्याशा कॉलमात हांवें जें कितें बरयलां तातूंत तुमच्या नांवाचो खंय उल्लेख तरी केला? उल्लेख करू ना. पूण शब्दांची जी कसरत केल्या ती पळयत जाल्यार कोणी सुज्ञ वाचक आमच्याच कडेन बोट दाखयतलो. खरें सांगू अशें फट छापप तुमच्या स्टँडर्ड वर्तमानपत्राक अजिबात सोबना. फट? शर्माजी आयज 35 वर्सां जालीं आमी हें वर्तमानपत्र चलयतात. पूण पुराव्या शिवाय केन्नाच छापलें ना आनी हाजे फुडें छापचो ना. पुरावो? असलो कसलो पुरावो आसा तुमचे कडेन? म्हजे कडेन हय. फाल्यांच्या अंकात छापून हाडून पुरावे सकट छापले जाल्यार सरकाराचे आसन सुद्धा थरथरतले. लोक रस्त्याचेर येतले. तुमकां कितें दिसता इन्स्पेक्टर गवंडे? गरीब बायलेक इज्जत अब्रू काय आसना? तिका कसली इज्जत?
धंदो करपी नसतात बायल ती. धंदो करपी बायलेचेर बलात्कार करपाची गरज भासता. तिची इच्छा नसताना तिका पोलीस स्टेशनाचेर आपोवपाचो अधिकार वापरून तुम्ही तिका तुमच्या खाजगी जाग्यार व्हरतात. थंय 2 राती सतत तिचेर बलात्कार करतात. कोणाक कळनासतना मध्यान राती मरणाच्या अवस्थेत घराच्या भायर हाडून उडयतात. पोलीस इन्स्पेक्टर जालो म्हणजे सालासराचो बापूय जाले अशें दिसता का कितें तुमकां? संपादक साहेब तोंड सांभाळून उलयात. गवंडे गोपाळ बाब, पुलिशे सेवेन तपास करतना एखाद्याक वदवून घेतना घट्ट आशान, पूण तुम्ही म्हाका बेश्टोच भितर घुसपायलो. बेश्टोच? शर्माजी, खरें खोटें तपासून पळोवपाक हांव स्वता त्या राणी कडेन गेल्लो. तिका अजून धड उबी सुद्दां रावपाक येना. आंग जोरान फणफणटा. आनी तरी आसतना तुमचो ड्रायव्हर तुमचो निरोप घेवन तिका हांगा तुमच्या बंगल्यार येवपाचो हुकूम करतालो. त्या अवस्थेत तिणें ताका वायट उतरांनी हिणसायलो आनी धांवडावन घातलो. हांव स्वता साक्षी आसा. घ्यात च्या घ्यात च्या घ्या. थँक्यू. शर्माजी, जर तुम्ही ह्या गजालीत खंयच ना जाल्यार म्हाका हांगा आपोवपाची गरज कितें? ही बातमी वाचून आनी कोणाच्याच पोटात कित्याक चाळवलें ना? ह्या शारांत खूब शर्मा आसात. तातूंतले नेमके तुमीच म्हाका हांगा आपोवपाची गरज कितें? तुम्ही हाडाचे पत्रकार. आमचें नाव जरी तुम्ही छापले ना तरी तुमची एकूच ओळ रक्षण करतेच इज्जत आणि अब्रूचे भक्षण करपी कॉन्ट्रॅक्टर जाले ही गजालूच शर्माजनक आणि संशयास्पद आसा अशें बरोवन तुम्ही नक्कीच म्हजे कडेन बोट दाखयलां. आमच्या लेखणीचें हेंच वैशिश्ट आसता शर्माजी. गोपाळ बाब, तुमची आमची बरी जुनी मैत्री आसा. हे सगळे छापचे पयलीं निदान म्हजो सल्लो तरी घेवचो आशिल्लो. कितें आसा, प्रत्येक गजालीक वेगवेगळे थर असतात, अनेक फाटे असतात. वेळ्या वेळ सत्य दिसपी गजालीची वेगवेगळी कारणां असतात. आणि म्हणूनच एखादो मनीस निरपराध ठरूंक शकता किंवा अपराधी सिद्ध जावंक शकता. हांगा हांव म्हजी किंवा गवंड्याची वकिली करता अशातलो भाग ना. वेळे काळे प्रमाणे मनीस प्रेशरायज जावंक शकता. वेळ वायट असलो म्हणजे ओग्गी रावचें पडटा. म्हणजे सांगपाचें तात्पर्य इतलेंच की ह्या सगळ्या गजालीचें मूळ ती बायलूच नसली. हांवें तुमकां कसलोच पुरावो दिवंक सोदिना. पूण तुमी जर मनासावन म्हाजे मित्र आसशात तर इतलेंच मानून घेयात की ही सगळी गजाल काल्पनीक आणि फट आसा. गजाल फट आसा किंवा गजालीतले खरेपणा विशीं म्हाका मातूय जर दुबाव आशिल्लो जाल्यार हांव एक शब्दूय छापचो नाशिल्लो. पळयात, विचार करात, इतलीच विनंती. शर्माजी, आमच्या वृत्तपत्राचो एक दर्जो आमी सांबाळून दवरला. लोकांचें मनोरंजन करचें म्हणून भडक मसाल्याच्यो बातम्यो आमी केन्नाच छापना. म्हणून तर बाकीची स्वस्त दरांतली इतर वर्तमानपत्रां लोक जितली वाचतात तितले आमचें वर्तमानपत्र वाचना. पूण तरी आसतना कितलेशेच गजालीक तोंड दीत फायदो नुकसाणीची पर्वा करनासतना पयशाची अडचण सोसून लेगीत हांव हें वर्तमानपत्र चलयतां. हे म्हाका पयलीं कित्याक सांगलें ना? हांव कितें परकी बापाय समान तुका. हांव म्हज्यान जाता तितली मदत करतलो आशिल्लो. गोपाळ बाब, तुझ्या बापायन हें वर्तमानपत्र देशभक्ती आणि समाज सेवा ह्या तत्वांचेर सुरू केलां. तांचीच परंपरा तुम्ही फुडें व्हरतात. तुमच्या ह्या वर्तमानपत्राच्या माध्यमांतल्यान ह्या आमच्या देशाची थोडी तरी सेवा करप हे आमचें कर्तव्य न्हय? सांगात गोपाळ बाब, कितें मदत करूं तुमची? तुमचे आमचे जुने संबंध आसात न्ही, हेच संबंध हेच नाते कायम उरचे आणि काय नाका. तुमच्या कानार पडलाच आसतलें. आमी राजकारणान प्रवेश करतात. आपलेपणान कांयच भीड मुरवत धरनासतना सांगात, हांव तुमची कितें सेवा करूं? मागीर आमी निवडून येवं ना येवं. साहेब, तुम्ही निवडून येतलेच, मंत्री सुद्धा जातले. तुम्ही विचारतात जाल्यार आमच्या वृत्तपत्राचे लाईफ मेंबर जावचे. लायफ तें तर हांव जातलोच. पूण आमची एक इच्छा आसा. ह्या देशा खातीर, स्त्री शक्ती सशक्तीकरणा खातीर, गोर गरिबा वयलो अन्याय पयस करपा खातीर आणि बहुजन समाजाच्या हक्का खातीर तुमच्या वर्तमानपत्रान व्हड कार्य हातीन घेवचें. आणि म्हणून
आमच्या तर्फे एक लहानशी भेट. ओ फक्त 5 लाखाचो चेक तुम्ही स्वीकार करतो ही विनंती. शर्माजी, हांवेन म्हज्या वर्तमानपत्राची अडचण ह्या अर्थान तुमच्या मुखार मांडून आशिल्ली. हांव तरी खंय तुमकां त्या अर्थान दिता म्हणूनच तर चेक बरोवन पयलींच बॉल्सान आशिल्लो न्हय. घेयात तुमी. आणि गोपाळ बाब, हो आमचो कृत्रीम पावस न्हय, मना काळजा सावन गडगडत चकचकत येवपी प्युअर मिरगाचो पावस. असो स्लोप आसचो, वाडचो हीच विनंती. येता. गोपाळ बाब, एक वाडें सुटलें ना. आमचो ड्रायव्हर त्या राणी कडेन गेल्लो तेन्ना थंय 2 लोक आशिल्ले. एक तुमी हें तुमचे कडल्यानूच कळ्ळें. तो दुसरो मनीस कोण थंय आशिल्लो? ताणेंच म्हाका थंय व्हेल्लो. ताचें प्रेम आसा तिचेर, म्हणूनच तर हो धंदो सोडून एका निर्मळ मनशाचें जिणें जगपाचें थारायल्लें तेणें. सध्या तरी तिची स्थिती खूब नाजूक आसा. तिका सरकारी हॉस्पिटलांत एडमीट केल्या. कोण हो दुसरो मनीस तिचेर प्रेम करपी? ते आमचे ट्रेड सिक्रेट शर्मा साहेब. पेपरवाले आपलो सोर्स केन्नाच उगडो करिनात. आमचो हांगा जीव वचपाची पाळी येयल्या आनी तुमकां सोर्साचें पडना. हांव कितें करूं, प्रत्येकाच्या वेवसायाची खासियत आसता ती. तुमचें म्हणणें बरोबर आसा, नांव सांगू नाका. पूण म्हाका एक सांगात गोपाळ बाब, अशी उघड उघड देहविक्री करपी बायलेचेरूय कोणी प्रेम करूंक शकता? म्हणजे अशें सगळें जाणून बुजून प्रेम करप म्हणजे तो कोणी तरी महात्मोच आसचो पडलो. म्हाका जर मातशें पयलीं कळिल्लें जाल्यार त्या व्यक्तीचो जाहीर सत्कार करून थाटा माटान स्वखर्चान हांव तेंचें लग्न लावन दितलो. अशा बायलांक पुनर्जीवन दिवप म्हणजे सादी सुदी गजाल न्हय. अशें प्रेम करप म्हणजे तो कोणी तरी महात्मोच आसा. म्हजो मित्र तो चरण, तुम्ही वळखत आसतले. ताचो बापूय तर दिसभर तुमचेच सेवेक आसता. चरण? हय. ताताजीचो चलो? म्हणजे हाज्या फाटल्यान विरोधी पक्षाचो कांयच हातभार ना तर? म्हणजे सगळा घुसपागोंदोळ सुटलोच म्हणपाचो? म्हणजे आता पत्रक बरोवपा नाका तर? पत्रक जायच. पत्रक आमच्या वतीन लोकांच्या मनांतलो दुबाव पयस करपाक जायच. पत्रक बरोवपाचें आणि प्रेम करपी तुमचोच मित्र ह्या खोशयेन तुमकां 10,000ची बिदागी फावो जालीच म्हणून समजा. बरें, येता. साहेब, हांव कितें म्हणना ना? सर सीएम साहेब. हय हय. हॅलो सीएम साहेब, हांव शर्माजी उलयता साहेब. साहेब, हत्ती पादे फुस. साहेब, हाज्या फाटल्यान विरोधकाचो कांयच हातभार ना. आणि तो निष्ठावान सत्यवादी संपादक निष्ठा बिष्ठा सगळी गुट लावन शेपडी हालयत कुत्रे सारको गेलो. साहेब, भुकप खंय, गुरगुरप देखून विसरलो तो. साहेब, ह्या सगळ्या गजाली फाटलो सूत्रधार भलतोच आसा. चरण, ताताजीचो चलो. हय, मिसेस शालिनीच्या नाटकातलो हिरो. कितें? कोणाची? चरणाची? कला आणि सांस्कृतिक खात्यात प्रोग्राम एक्झिक्युटिव्ह म्हणून? ना साहेब, त्याच्या नोकरीची ऑर्डर आत्ताची आत्ता ठरवून धरात आणि ती राणी सरकारी हॉस्पिटलात फुकट वखत खाता. तिका आत्ताच्या आत्ता तिच्यावर बाहेर काढात. ना साहेब, नांगी पुराय ठेचूकूच जाय. परत जर त्यांना दुसरं कोणी मिळत जाल्यार प्रकरण परत उचकूंक शकता. आणि बरोबर इलेक्शनाच्या वेळार हय साहेब. ना पत्रक काडटाच हांव, आजूच काडटा. हय साहेब. थँक्यू साहेब. थँक्यू साहेब. साहेब, त्या संपादक साहेबान तुमचेर आमचेर 4-5 ओळी कितें बरयल्यो. ताका तुमी 5 लाख दिले आणि वयल्यान गोपाळ बाब आणि आमी कायद्याची चौकट म्हणून इतली सगळी कामां केली. आमकां 5 रुपयाय ना. गवंडे, माझ्यातर्फे निखटी साय. तुम्ही मंत्री जातकच पोलीस खाते तुमचेच कडे दवरा साहेब.
म्हणजे आमचोय उद्धार जातलो. गवंडे तू बिनधास्त राव. अच्छा. तुझे काम झालेच म्हणून समज. थँक्यू. हांव फाल्यां मंत्री जाव ना जा. अरे तुझ्यासारखो विश्वासू निष्ठावान कर्तव्य तत्पर ऑफिसर पोलीस डिपार्टमेंटाक त्याची गरज आसा. हय साहेब, हय साहेब. आता चल आणि त्या चरणाचेर बारीक लक्ष दवर. अच्छा. तो खंय वता कितें करता म्हाका बित्तम बातमी मेळपाक जाय. हय साहेब. आणि त्या राणीक हॉस्पिटलांतल्यान भायर काड. अच्छा. मरू तिका फडफडत. अच्छा. आणि एक कितें? वतना त्या ताताक मातसो म्हाका मेळ म्हणून सांग. हय साहेब. साहेब म्हाका आपोवपाक धाडिल्लो. अशें पळयत कितें रावले साहेब, हुकूम करा. अरे ज्या घरचे खाता पिता मजा करता त्या घरातूनच पडतात हा. अशें कितें